세워 비도를 sorda eu cardiuia gayon koru misa bege agir saya lanor pata shidu koru misa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. जो असलो असा आणि सदाकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं. भयणी भावांनो, हे सकाळच्या दिसाक आपापल्या घरांनी रावन आमी एमिसा भेटीन वांटो घेत आसतना कितें भाशेन मागुया, आमच्या भारत देशांत ही कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा. 1.5 लाख उदीक लोकांक ही पिडा जाल्या आनी इलाज घेतात. आनी भोव करून आमच्या देशाचे 11 मुखेल शारांनी ही पिडा पसरलेली आमी पळयता. आज किरीत भाशेन मागुया देवा लागीं ही पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या गोंयांत आमी सगळीं देवाची मोगाची भुरगीं कशीं जियेत आसतना सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निवार आनी एकामेकाच्या मोगांत आनी संबंदांत जिवंक आमकां वाट दाखय. मागुया आयज आपलो वाडदीस, आपलो बर्थडे समोरुमतल्या पासत, लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासत आमची भाव भयणां जी मरून गेल्यांत, भोव करून आमचो एक याज्ञीक भाव सालेजियन पाद्री फादर बायरन दी सिल्वा मरून गेला, ताचे पासत मागुया आमच्या SSCच्या भुरग्यां पासत आपली परिक्षेंत ती आसात आनी मागुया सगल्यांक आमकां शांती समाधान एकचार भावपण आनी मोग पवित्र आत्म्याच्या परबेक आमी तयार जाता आसतना आमची मनां काळजां ह्या पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां घेवंक आमकां आयती कोर म्हूण मागुया. आनी हे पवित्र रितींत बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून आमचे पातक्याचें बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे मोगाळ बापा,
तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं, तांच्या बोडान तुका मानता तसलें नवें मन आमचे भितर रचूं आनी आमी सगळीं एकाच बापाची मोगाची भुरगीं कशीं जिवन आमचो एकचार वाडोवंक पावूं. हे आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सोर्दानान सुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्ख्या महाधर्मसभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्मसभेक म्हळें, बाबानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जीवन जातलीं म्हूण हांव बरवंसो दवरतां. देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवा आनी सादुकी मदें वादविवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वांट्यांनी फुटली. पुनर्जीवनपण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गडबड जाले आनी फारिसेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवे आमकां कांयच वायट मेळना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजत ओदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भिवून सोद्रानान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोडान काडून कोटांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोठ राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसलेमान साक्षी दिल्या तशी आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजें दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें, तुजेच आदीन राखून दवरलाय. सोबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पुर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदीच हालोना. सोबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जोबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय आनी तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सोबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता.
उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा, तेच भाशेन तीय आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास करूं. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सोम्या. बाप्पा, हांव मागणें करतां तें आमचेच पासत न्हय, पूण आमच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं तेंय मनशां पासत. तीं सगलीं एक जावं. तूं बाप्पा म्हजे सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा, तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशी ती संपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसो तुवें तांचोय केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बाप्पा, जूय हांव आसा तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलो. प्रमाणीक बाप्पा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयला म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवांची ओळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परीन तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भयणी भावांनो, दर वर्साक जानेराचे 18 ते 25 राखी पवित्र सभा क्रिस्ती भावां भयणांच्या एकचारा खातीर मागता. 18 ते 25 जानेर क्रिश्चन युनिटी वीक म्हूण सातळो समारंभता, जो आमी मागता सगळ्या क्रिस्ती भावां भयणां मदें एकवट, एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावं. कारण जेजू संवसारांत आयलो आमचो सगळ्यांचो एकचार करूंक. आनी बापाक तो हे मागणी करता, बापा ती सगळीं एक जावं जे भाशेन तूं आनी हांव एक. बाबा म्हणिनो, पवित्र सभेचो व्हडलो हुस्को आज, पवित्र सभेची व्हडली चिंता आज आमचे मदीं आशिल्ल्यो फुटी, आमचे मदीं आशिल्लें डिविजन, डिसयुनिटी. आनी ही दुस्पोट कितें करता आनी कित्याक लागून जाता? पयले सुवातेर आमचेच पातक आनी आमचेच आपलेपण, आवर सीन एंड सेल्फिशनेस, आवर प्रायड एंड प्रेजुडीस, आवर पॅटिनेस एंड पॅशन, ही सगळीं आमचे मदें फुटी घालतात, आमकां दोशी करतात, आमचो एकचार जायना. आनी डिसयुनिटी हो दुस्पोट म्हळ्यार बाबा भयणीनो एक स्टंबलिंग ब्लॉक आनी स्कॅन्डल. आमचे मदीं आशिल्लो वेगळोचार
आमच्या मदीं आशिल्ली ही दुर्गां दुस्मानकायेची वेगळोचाराची दुस्पट घालतली जावन आसात एक ब्लॉक दुसऱ्यांक पुऱ्यान क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारूं. आमच्याच गांवांनी आमचेच मदें कितली वंतर क्रिस्ती भावार्थ्यां मदें आमी पळयता. जावं जाती कातीचो वेगळोचार, जावं हांव गांवकार आनी हो नॉन गांवकार असलें घेवन जाय ती कितें आमी पवित्र सभेक दूख दिता आनी दीत आसा. जेजूचें मन बापाक आमी सगळीं एक जावं, सगळीं आमी जेजूंत एक, तो आमकां एकठांय करता. आनी देखूनच जें कितें आमचे मदीं दुस्पट हाडटा, जें कितें आमचे मदीं अंतर घालता, जें कितें पवित्र सभा एक जेजूची गुदार कुडेक आनी ताचें जिवीत सगळ्या सांद्या मदें दिश्टी पडूंक जाय, हो वेगळोचार हाडटा. तें एक व्हडलें खोत आमचे सभेक. आज जेजूचें मागणें आमचें करुया. बापा, आमी सगळीं एक जावं. आमचे मदें वेगळोचाराच्यो वण्टी आसात त्यो पयस जावं. आमकां एकठांय करता ते जेजू सभे आमी सगळीं एक म्हूण समजूं. आनीक ही आमचे एकचाराचे कुणींतल्यान सगळे संवसाराक कळून येवं की तुवें जेजूक आमचे मदीं धाडलो. जेजू मनशा कुळाचो एकलोच सोडवणार, काल आज आनी सदांकाल. हें सोत हांवें जावं आमचे मदें एकचार निबेल गरजेचो. भाव भयणीनो, आयच्या मिसांत वांटो घेत आसतना आमच्या घरांनी आसून आमी अनियाळ करतना खेरीत भाशेन मागुया that we all be one of one mind and heart, that there may be no divisions among us. आमकां एकठांय करतलो आमचो बाप देव, आमचो सोडवणदार जेजू, आनी जेजू सभेन आमी सगळीं एक. हें बेगीनूच घडून येवं आनी आमचे मदले वेगळोचाराचे विचार आमी पयस करूंक आमकां शक्ती दी म्हूण पवित्र आत्म्याक फुडें घालून हे मिसांत मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावया. तुज देण्यांक फावो जालो. C35 पान 40 आनी 3, C35 पेज 43. तुज देण्यांक फावो जालो, बेगोबेन आमकां दिलो, मनशाच्या वावरान गेलो, भेटयता तुका मुडो, वाखाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उडो, वाखाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उडो. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोडपदविदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेश्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी भेटूंच्याक हे बोले वरवीं आमी तुका समोर सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्व काळ आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां तुज्या आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय. बाप्पा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा ती तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवें आमी सगलीं तुजीं भुरगीं तर हांगा एकठांय आसलेल्या आनी आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन मांडो घेतिल्या तुज्या भुरग्यां पासत आमी मागता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची कोर. आनी आतां ह्या आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोर्सी परतून येवंक आमकां बोल नासले तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत करार इस्तापूंक वयचे वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातो सगळीं रोसना आपणा सवें बापाचे बेगीन परतून हाडून आपूण कुर्सार रगत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाकासुरान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरोनांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विस्वासी आनी खरे देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागोद नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोणवेळे बाप्पा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्मेचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलेली एकेच पवित्र सभेन आमकां एकठांय. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळीं यादनिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकूच सर देवा, आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक तुजे गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी आंकवार मुरे बाग्यून झुजे आनी दोन मृतां सांगाती. बाग्यून कशी तुज्या बाग्युना मदें स्वर्गार तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकांय बरवूसो आसा.
हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळेपणांतले आनी सगळे वेगळ्या तरांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतले. हांव त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भयणी भावांनो, जेजू आमकां सगल्यांक एक करता. ती सगळीं एक जावं जे भाशेन तूं आनी हांव बापा एक आनी एकाच उण्यांत एकाच कालसींत वांटो घेवन आमचो सगल्यांचो एकचार जाता. आमचे खातीर खुर्सार मरून आपल्याचीच कूड मोडूंक आनी आपले रोगोत वारूंक दिल्लो जेजू आमचे बरोबर आसा. आज आमचे कोतकोतीत मागणे ताका जावं दी. आमी सगळीं एक जावं काळजा मनांचो एकचार आमचे मदीं आशिल्लीं सगळीं दुसंगां सगळे वेगळोचार पयस करून एकाच बापाची भुरगीं कशी जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सांगाताक बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत लेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. कित्याक राजवोर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. दी तुजी शांती आमकां सगल्यांक. दी तुजी शांती हे दुसपटलेल्या संवसाराक. दी तुजी शांती सगळे क्रिस्ती वावरत्यांक. कोर आमचे मदले काळजा मनांचो एकचार. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सगल्यांचो एकचार जावन सगल्यांच्या एकवटा खातीर खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तो आमकां आज म्हणटा हांव आनी बाप एक तशेंच ती सगळीं एक जावं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. गायन गाऊया आम्ही सगळी एक D2 पान 47 D2 पेज 47. Jesus Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear our prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in all the parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we too cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn in their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ले पुंगवांच्या उंड्याच्या आनी दाकांच्या सोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आयज आमी घेतला. ताचे वरवीं सुर्गीचे जाणवायेन आमी बरों आनी आमकां नवो जीव आनी गोटाय मेळूं अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुभापणीक घेवन आमचे मदें मन काळजाचो एकसार थीर जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जेजूक गोवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. E1:5:70 E1 पेज 76.